सगळे फोंडा ॲडव्होकेट्स असोसिएशन हाचे सगळे मेंबर्स आज हांगा आमी जमल्यात इन सपोर्ट ऑफ जो आमचो एक कलीग ॲडव्होकेट गजानन सावंत जो म्हापशा प्रॅक्टीस करता ताजेर जो पुलिसांचो अत्याचार जालो परवरी आनी ताका पुलिसां कडल्यान सिरियस मारलो गेलो आनी ताजे नंतर ताजेर ताजी जी कंप्लेंट ताणें दिल्ली ताज्या बायलेन ती रजिस्टर करपाक ताणें टाळाटाळ केली. नंतर म्हापसा ॲडव्होकेट असोसिएशनान बरोच प्रेशर हे करतकीर एजिटेशन करतकीर रातची ती FIR रजिस्टर जाली आनी ताका हॅरेसमेंट म्हणून मागीर पुलीस रातचे 1:30 ताजे डेंटल ऑपरेशन दाताचें ऑपरेशन केल्लें तें केल्लें आसतना रातचे 1:30 पुलीस ताजो स्टेटमेंट घेवपाक गेले म्हणजे हॅरेसमेंट करपा खातीर आनी ताणें मागीर बरोवन दिवचें पडलें ताका की आपूण स्टेटमेंट दिवपाचे परिस्थितीन ना कारण ताका NSSA दिल्ली ऑपरेशन करपा खातीर आनी तो स्टेटमेंट दिवपाचे परिस्थितीन नाशिल्लो. त्या परिस्थितीन सुद्दां ताजो पुलिसांनी पळोवन सुद्दां ताका ताजो स्टेटमेंट घेवपाक गेले. ताजे नंतर आज पर्यंत सिरियस एसॉल्ट करून सुद्दां जो पळय कल्प्रेट आसा पुलीस कोण तो आशिल्लो तो परवरी पुलीस स्टेशनाचो ताका आज पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना म्हणून पयर शेनवाराक बार कावन्सील ऑफ महाराष्ट्र आनी गोवाचो एक मेंबर आयिल्लो गोंयांत ताका ताजी खबर घेवपाक. ताज्या बरोबर हायकोर्ट ॲडव्होकेट असोसिएशन, नॉर्थ गोवा ॲडव्होकेट्स असोसिएशन, साऊथ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशन आनी सगळे तालुका ॲडव्होकेट असोसिएशन आनी जॉयंटली एक मिटींग घेतली आनी जॉयंटली मिटींग घेवन थोडे रेजोल्युशन्स पास केली. ती रेजोल्युशन म्हणजे डिमांड पास जायना जाल्यार आज 3:30 पर्यंत आमी सगळे असोसिएशनांनी अल्टिमेटम दिल्लो आसा की जे आमकां 4 जाणांक आमकां अरेस्ट करपा जाय म्हणून आनी तांकां जर ताजे ही सगळी आमच्या डिमांडीचेर कारवाई जाली ना आज 3:30 पर्यंत जाल्यार मागीर फुडें आमी सगळे असोसिएशन मिळून मागीर फुडें कितें करपाचें तें करीतले. आमचे मदीं आसात नॉर्थ गोवा ॲडव्होकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष आसा आमचे मदीं ॲडव्होकेट नेल्सन सुवारेस. हेय पळय ते मिटिंगेक हजर आशिल्ले. काल ताणें सांगलें तशी मिटींग घेवन नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, म्हापशेचे, पणजेचे सगळे ही मिटींग घेवन एक ठराव पास केला जे आतांच तुमकां आमच्या ॲडव्होकेट प्रेसिडेंटीन सांगिल्लें आसा आनी ते ठरावा प्रमाणे आमी ते फुडें कारवाय घेतले आनी आयज देखून 3:30 वरां देखून तांकां टायम दिल्लो आसा आनी तो टायम भायर गेलो जाल्यार नंतर मागीर आनी एक मिटींग घेवन फुडली कारवाय कशी करपाची ते आमी म्हणून परवरी पुलीस स्टेशनात 2 न दवरता क्रायम ब्रांचीक ती ट्रान्सफर करची म्हणून. दुसरो आशिल्लो तो जो पळय जे पळय इनवॉल्व आशिल्ले 4 जाण परवरी पुलीस स्टेशनाचे तांकां 4 जाणांक अरेस्ट करचे आनी तांकां तांचे जो पर्यंत कारवाई जायना तो पर्यंत तांकां सस्पेन्शनान दवरचे ही एक डिमांड आमची सगळ्या एसोसिएशनाची आसा. तशेंच हे सगळे जे जाला ते तांचे म्हणणे प्रमाणे की जो पुलीस इंचार्ज आसा पुलीस इन्स्पेक्टर परवरी पुलीस स्टेशन ताज्या हाजे प्रमाणे जाला डायरेक्शना प्रमाणे जाला सो ताजेरूय एक्शन जावपाक जाय ते खातीर एक डिमांड आमी रेजोल्युशना मार्फत हे केल्लो आसा आनी हे सगळे गोश्टीचो एक मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी जावची होय एक डिमांड आसा. आतां हो सगळे डिमांडाक सपोर्ट करपा खातीर आज फोंडा ॲडव्होकेट असोसिएशनाचे सगळे मेंबर्स सगळे एकजुटीन सगळे आज हांगा एक जाल्ले आसा आनी आमचोय तो सेम डिमांड आसा की जे सगळे जे मागण्यो आमी शेनवाराक सगळे एसोसिएशनांनी मिळून जो हे केला त्यो मागण्यो आमचे कडल्यान आमी हे करतात की त्यो सगळ्यो मागण्यांचेर कारवाई जावची. गव्हर्मेंटूय दिले करता आनी पुलिसूय दिले दोनूय कित्याक गव्हर्मेंटाक तर कारवाई केली जाल्यार आयज अशें जावचें नाशिल्लें. आयज म्हाका आयज फाल्यां तुका म्हणून तशें म्हणून तसली गोश्ट जाली कित्याक आमी जर आयज एक्शन घेना फाल्यां ते आमचे कोणाकूय जावंक शकता असलीच गजाल फोंड्या जावंक शकता, मारगांव जावंक शकता, पणजे जावंक शकता. ताका लागून आमी सगळे एडवोकेट भाव एकठांय जावन ही मिटींग घेवन एक प्रेस नोट तुमचे मदें आमी दवरला. CBI इन्क्वायरी मागल्या काय CID इन्क्वायरी मागल्या? CBI इन्क्वायरी, CID इन्क्वायरी. आणि दुसरी गोष्ट एक साध्या ह्या ॲडव्होकेटाक जर हे जाता जाल्यार साध्या मनशाक कितें ट्रिटमेंट दिता ते हो प्रश्न एक उपस्थित जाता. ॲडव्होकेट जो कायदो जाणा हे जाणा सगळे जाणा ताका जर तुमी हो ट्रिटमेंट दिता जाल्यार बारीक सारीक लोकांक कितें आणि पोलीस फक्त एकच रिझन दिताले की प्राईम मिनिस्टर येवपाचो आमी बिझी आसा
सो आतां प्रायम मिनिस्टरची विजीट जावन गेल्ली आसा सो आतां पळोवया तांचे कितें एक्शन घेता ते नो हे रिजन जस्टिफाय प्रायम मिनिस्टर येतात ते ना सगळे लॉ अँड बंदोबस्त ऑर्डर असं काही ना गोंयात त्याच्याबद्दल कितें टू सम एक्सटेंड यस येस फर्स्ट इन्सिडेंट काय पयलो बस इन्सिडंट हय ना हेजे पयलीं जाला एडवोकेटा ना खबर ना. हो खूप सिरियसली दुसरी गजाल म्हणजे जे आमकां जाणून आयला की तो इन्सिडंट आशिल्लो पळय तो सिवील डिस्प्यूट आज तुमी पळयता जाल्यार कोर्टाची तर ऑर्डर सुद्दां आसत जाल्यार ती जर ऑर्डर घेवन पुलीस स्टेशनार वचत जाल्यार कोर्टाची ऑर्डर आसून पुलीस PI आनी व्हडले ऑफिसर सांगतात की ती सिवील डिस्प्यूट म्हणून हांगा ऑर्डर ना डायरेक्शन ना कोर्टाची कसलीच हे ना ही सिवील डिस्प्यूट अशें जाणून आयिल्लें आसा आनी ह्या सिवील डिस्प्यूटाक पुलिसाचें थंय काम कितें हो मोठो प्रश्न म्हणजे पुलिसूच इंट्रस्टेड आशिल्ले काय कितें ह्या सगळ्या हातून हो एक प्रश्न निर्माण जाता PIच्या डायरेक्शनान हे सगळे गेले आनी ही कारवाई करपाक म्हणजे ही गुंडगिरीची वृत्ती जाल्ली आसा म्हणजे पयलीं म्हाका दिसता सिवील डिस्प्यूटान कितें जालें जाल्यार लोक गुंडांक हायर करताले आतां हे पुलिसांक हायर करता काय असो प्रश्न निर्माण जाला